चिखले पंचायत वाठारांतल्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या रस्त्याची सामकीच दशा जाल्या. रस्त्याचेर डांबर नावाक दिसना. पावसात सगळीकडे चिखल. थंयच्या सरपंचाक विचारल्यार तो सांगता थंय 3 एव्हिएशन फ्युएल कंपन्यो आसात, पूण पंचायतीक तांचो कांयच हातभार ना. ही एरिया प्रायव्हेट इंडस्ट्रीवाल्यांची. तांणीच खंय रस्तो करपाचो. सर थिंगा न्हू सगळे कंपनीज आहाय न्हू ते प्रायवेट कळ्ळें न्हू. थिंगा ते ऑयल टँक्स आहाय हे आहाय आनी तेंगे ट्रेलर येताय आनी तो पंचायत फंडांतल्यान आमच्यान घेवपा जायना कित्याक तेका खूब पयशे वयतले आनी तेंचे आमकां कांय अक्राय देखून येयना कळ्ळें न्हू. सो हांव हो इश्यू हांव आतां पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयतालो आनी तेका सांगतलो तेंकां आपय तेंका मिटींग घे आनी मेंटेनन्स पळय कितें आहा न्हू तें तेणी करूं जाय. कित्याक हे लोकल्सांची गाडी वचोन पिड्यार जायना, हे ते बिजनस कोत्ताय थिंगा आनी तेंगे गाडी वचोन ते आख्खो रोड तेणी पाड केलो आहा तो. थिंगा आमकां बारीक धाकटी मनशां गाडी देखून येवन वचोंक मेळना. 3 एविएशन फ्यूल स्टेशन आहे. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि रिलायन्स एविएशन हे तिनी तेंगे बिलिंग जाता पुना बॉम्बे. हे तर बिलिंग गोंय आमगे हिंग एरिया जालोले आम कितलोसो वखदाय मेळटालो, आम कितलो फायदो जावपा आमगे पंचायती. आम कोणा पांय पडपा नाकालोले. आमकां एक पंप आहा सकयल कर्मा पेट्रोल पंप, तेजे आम वर्सा 13-14 लाख मेळटाय. जाल्यार तेंगे 14 लाख मेळटा जाल्यार हेंगे कितली पयशे मेळटालो आमकां. तेजे आम कितें डेवलपमेंट इतली फ्यूल अपडेट जाता एअरपोर्टाचेर दीस रात ते चलताय. आतां हांव हिंग उलयत म्हळ्यार चोय कितू टँकर येताय ते हाडले हाटी तुज्या इजिली तेंच्यान हें करपा जाता. तेंच्या CSR वर्क्साचे वर्क्स घेवपा जाता. परस करपा तेंका वळोवचें आप न्हू, कांय न्हू तेंकां CSR करपा. वॉट इज दॅट दे आर गिवींग बॅक टू दीस लोकॅलिटी? एब्सोल्युटली नथींग. जस्ट गिवींग 2 सॅपलिंग्स वीथ देअर नेम टॅग्स एविएशन. दॅट डज नॉट सॉल्व द मॅटर. त्या वाठारांतल्या लोकांचे मात हाल. पंचायतीक परवडना. रस्तो कोण करतलो ताची जाप ना. रास्ते का इतना प्रॉब्लम है, स्कूटर लेके आने को नहीं होता. बारिश अगर होगा तो बारिश के टाइम में तो स्कूटर चलाना मुश्किल है. क्यों ये इंडस्ट्रियल एस्टेट वाला को आपने बोल दिया था? इंडस्ट्रियल एस्टेट ये क्या प्राइवेट सोसाइटी का अंडर में है, इसीलिए सोसाइटी बोलता है पंचायत करेगा, पंचायत बोलता है सरकार करेगा. अभी कोई भी ना पंचायत कर रहा है ना सोसाइटी कर रहा है. इस हिसाब से कुछ भी समझ में नहीं आता क्या होगा. रोड का हालत इतना ख़राब है जो कोई सुनने वाला नहीं है. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.